Eklot samso somi, ikut samso bawal, ikut samso bawis, eklot samso deuba, eklot samso somi, ikut samso bawal, ikut samso bawis, eklot samso deuba, powitatnia wodwi, शांतीच्या बानपासान सगळी एकूच साक्षात आमकां आपोवन हाडल्या देखून आमी गायता एकलोच आमचो सोमी एकूच आमचो बाबा एकूच आमचो बाबीस एकलोच आमचो देवबा एकलोच आमचो सोमी एकूच आमचो बाबा एकूच आमचो बावतीस एकलोच आमचो देवबा सगल्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. ह्या आयच्या पवित्र मेसाचे भेटेक तुमकां माये मोगाचो येवकार. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं आनी तुमच्या आत्म्याचो सगळे आसूं. प्रितीच्या भयणी भावांनो, भावार्थ ही जिवितांत एकूच फावट घडपी घडणी न्हय, पूण देवा सोशी सोंबोवन जोडूंक आनी नवसोरण्यांची पावलां मारूंक जिवीतभर एक चालूच प्रवास. बागयोन पावलू एफेसकारांक बरोवन म्हणटा, तुमचे सोबें जेजू आकारून येवं. होय, हेच आमच्या भावार्थाचे यात्रेक आमकां सांगात दिवंक दोन प्रांतीक दोतोनीचे केंद्र सोबार कार्यावळी मानून हाडटा. हीच कल्पना नियाळूंक आयच्या नोवेनांचो विशय पवित्र सभेचे कार्यावळी वरवीं भावार्थाची जागृताय आनी आकारणी चालूच दवरून जेजू सवे रिगून रावया. तर आमी भावार्थ्यांनी आनी अदीक आयच्या नोवेनांची मांदावळ कोत्तोल्या करपीर वाडो ह्या समुदायाच्या वांगड्यांनी हे सगळें घडून हाडटल्या कार्यावळींचो वो उपायांचो बरो फायदो काडून भावार्थांत जागृत आनी आकारणेक मजबूत जावंक देवाचो आदार ह्या मिसान मागून घेवया. भयणी बाबांनो, हो विशय आनी कल्पना मनान धरून हे पवित्र गूट फावो ते पर्यंत समोरबूंक आमची पातकां ओळखून घेवया. देवाची काकलुती कुलो मारून म्हणया, सर्व पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता, मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट करून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत भागिवंत सदांच सांगपार मारयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवं.
मुखार तूं या. सर्वेस्परा देवा, तूं एकलोच पवित्र आनी तुजे भायर कोणूच बरो न्हय. भाग्यवंत अण्णाचे विनंतीन तुजे पवित्रतायेंत आमकां पवित्र कर. तुज्या बोलेपणान आमची काळजां भर आनी शेकी स्वर्गार तुजे मोहिमेंत आमकां वांटो दी म्हूण आमी मागता. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकवटांत जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेरेमियास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. सोरेस्पोर म्हणटा, म्हाका अविस्वाशी जाल्ल्या पुता दुवानो परतून येयात, कित्याक हांव तुमचो एकलोच दोनी. दर एका शारांतल्या एकल्याक आनी दर एका कुलींतल्या दोगांक काडटलो आनी तुमकां सियोनान हाडटलो. म्हज्या काळजा सारके हांव तुमकां गोवली दितलो. जानवायेन आनी समजिकायेन ते तुमकां चोरयतले आनी तुमी वाडून वाडून देस भरतोस अशें उलयता तो सोरेस्पोर. तुमचे मदलो कोणूच नव्यान म्हणचो ना. सोरेस्पोराच्या कराराची आग पेट खंय आसा ती तुमच्या मनान येवची ना. तुमी तिचो उगडास करची नात आनी तिची तुमी आनीक सोद करची नात आनी ती आनीक बांदूंक चिंची नात. तो काल पावतोस जेरुसाल्याक सोरेस्पोराचें सिंहासन म्हणटलीं. सगळीं राष्ट्रां सोरेस्पोराच्या नांवान थंय एकठांय जातलीं आनी आपलीं काळजां दारून करची नात. सोरेस्पोराचें उतर. देवाचे उडोवकार. आमचो जबाब जावन दी. जसो गोवली आपल्या शेल्यांक राखता तसोच सोरेस्पोर आमकां राखता. सगळीं म्हणुया, जसो गोवली आपल्या शेल्यांक राखता तसोच सोरेस्पोर आमकां राखता. राष्ट्रांनो, सोरेस्पोराचें उतर आयकून घेयात. पयशिल्ल्या जुवांक अशें सांगात, जाणें इस्रायलाक शिंपडायलो तोच ताका जमा करता. जसो गोवली आपल्या शेल्यांक राखता तसोच तो ताका राखता. जबाब. जसो गोवली आपल्या शेल्यांक राखता तसोच सोरेस्पोर आमकां राखता. सोरेस्पोरान जाकोबाक गुलामपणांतलो भायर काडलो. बोलिश राजाचे चोपक्यांतलो ताका सोडयलो. सियोनाच्या दोंगरार येवन सगळीं संतोशान बोक मारतलीं. सोरेस्पोराचें उतर वरदानां बगूंक जम्या जम्यांनी लोटोन येतलीं. जबाब. जसो गोवली आपल्या शेल्यांक राखता तसोच सोरेस्पोर आमकां राखता. तेन्ना चेडवां संतोशान नाचतलीं. तरणाटे आनी म्हातारे बरोबर ओनून बरीत आसतले. ताचें रुदन सोंपून तांकां दितलो संतोश. तांकां बुजयतलो आनी दुखाचे बदलेक दितलो खुशालकाय. जबाब. जसो गोवली आपल्या शेल्यांक राखता तसोच सोरेस्पोर आमकां राखता. उद्गार. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. बऱ्या आनी उदार काळजान देवाचें उतर आयकून ते सांबाळतात आनी आपले तिरायेक लागून पीक दितात तीं खरेंच सुभागी. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. सोर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सोबे आसूं. मातेवा पोरमोणे शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या शिंसांक म्हळें, वोपतोल्याची वोपार समजून घेयात.
राजाचें उतर आयकतात आनी तें समजना तो वाटेर वोंपलोल्या बियां सारको. देंवचार येवन ताच्या काळजांत वोंपलोलें तें काडून व्हरता. कोडपी जमनीर पडलोलें बी उतर आयकता आनी रोकडोच तें उर्बेन मानून घेता तो मनीस. पूण ताका आपणा भितर पाळा नांत आनी तो थोडोच वेळ थीर उरता. त्या उतराक लागून कास्त वो दुमाळो येना फुडें ताचो विस्वास रोकडोच हालता. कांट्यांनी वोंपलोलें बी उतर आयकता तो मनीस, पूण ह्या संवसाराच्यो दास्ती आनी गिरेस्तकायेची भूल उतर दामून दवरतात आनी ताका पीक जायना. बोरे जमनीर वोंपलोलें तें उतर आयकता आनी समजता तो मनीस हो पीक दिता. एकाक 100, दुसऱ्याक 60, तिसऱ्याक 30. सोम्याचें शुभ वर्तमान. आकानी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भयणी भावांनो, आयच्या सेवा धर्माचो विशय पवित्र सभेच्या कार्यावळी वरवीं भावार्थाची जागृताय आनी आकारणी चालू दवरून जेजू सोबे रिगून रावया. ओत्मीक जाणार म्हणटात, देवान मनशा विणें मनशाच्या सहकारान रचलो, पूण ताका सोडूंक देव मनशाचो सहकार घेता. God has created man without man's cooperation, but to redeem mankind, God seeks her cooperation. जेजून ह्या आपल्या सोडवणीच्या वावरांत भागीदार जावंक 12 जाणांक वेंचून काडले आनी हें सोडवणीचें कार्य तांच्या हातांत सोंपयलें. आपूण खुर्सार मरून पुनर्जिवंत जावन सोडवण सोडली आनी हें सोडवणीचें कार्य चालू दवरूंक आपल्या आपोस्लांच्या हातांत सोंपयलें. आमकां हें सगळ्यांक क्रिस्तांवांक देवान वेंचून काडल्या. ह्या जेजूच्या सोडवणीच्या कार्यांत भागीदार केल्यात आनी अदीक करून वातिकान विस्व सभेंत, दुसरे विस्व सभेंत, सेकंड वाटिकन कावन्सिल हातूंत हें देवाचें मोन आमी सहभागिलीपणान वावुरपाचें ह्या सोडवणीच्या ह्या जेजूच्या मिसावांत हें देवाचें मोन अदीक स्पश्ट दिसून येता इन वॅटिकन कावन्सिल 2. ताच्या उपरांत आमी पळयता आफ्टर द सेकंड वॅटिकन कावन्सिल संवसारभर पवित्र सभेंत लौकिकांक अदीक करून तांचो होक, तांचें भागेलीपण अदीक वळखून घेतलेलें आसा. द चर्च हॅज एक्नॉलेज द रोल ऑफ द लेटी आनी जायते स्ट्रक्चर्स, एक्लेसियास्टिकल स्ट्रक्चर्स घडोवन हाडल्यात, जूय ह्या लौकीक भावां भयणांनी हातूंत देवाचे सोडवणीच्या वावरांत भाग घेवंक येता पळय ते. आमी पळयता आमच्या इगोर्जांनी कितल्यो मांडावळी आसात, स्ट्रक्चर्स आसात. फिरगोस गवळीक सभा, एसोसिएशनां आसा, वेगवेगळीं एसोसिएशनां आसा, फाब्रिका आसा, फायनान्स कमिटी, दोतोनीचें केंद्र आसा, तोरणाटेचें एसोसिएशन आसा, ऑल्टर सर्वर्स आसात, लेक्टर्स आसात, लिटर्जिकल एनिमेटर्स आसात. ह्या सगळ्या मांडावळींत आमी भागीदार जावन हे देवाचे सोडवणेचो वावर हें कार्य आमी फुडें व्हरूंक आमकां आपयल्यान. आयच्या वाचपांनी पळोवया. आयच्या वाचपांनी आमी पळयता पयल्या वाचपांत देव इस्रायल पोरजेक सांगता, तुमी म्हजेशी येयात
आनी हांव की तुमकां सोडवण दितां, हांव की तुमकां थारोन दितां, हांव तुमकां म्हजें दैवीक जिवीत वांट्टां. आपूण एके भाशेन जे देव म्हणटा आपूण तुमचो गोवळी जातलो. हांव तुमकां एकठांय करतलो, तुमचे फामिलींतलीं काडटलो, तुमच्या समुदायांतलीं काडटलो आनी हांव तुमकां म्हज्या वावराक पाठयतलो. हांव तुमकां सगळ्यांक सियोनांत हाडटलो. भयणी बाबांनो, सियोनांत हाडप म्हणजे सियोन जावन आसलें आदल्या काळाचो ओदीक करून समज, आतां तितलें न्हय, पूण आदीं इज्रायलांत सियोनांत म्हळ्यार ह्यो 3 वस्तू तांच्या मनांत येताल्यो. पयली वस्त सियोन जावन आसा देवाच्या आसण्याचें घर. देव थंयसर जियेता हें तांकां तांच्या मनांत येतालें सियोनाचें उगडास कोत्तानाच. गॉड्स अर्थली ड्वेलिंग इन सियोन, जायन. दुसरें मनांत येतालें तांचें तें म्हळ्यार ओत्मीक केंद्र कसो, द हार्ट ऑफ इज्रायल, द स्पिरिच्युअल सेंटर ऑफ इज्रायल. उपरांत मागीर जेरुसालेम जालें तांचें. आनी तिसरें म्हळ्यार बोरवोशाचो केंद्र कसो. सियोनाचो उगडास येतानाच तांकां बोरवोसो मेळटालो. आमी कितलेय कोश्ट सोंसूं, आमी कसलेय परिस्थितींत आसूं, आमकां निर्वाशीत एक्झायल करून पासून व्हरूं, पूण सियोनांत आमकां देव परतून हाडटलो हें तांच्या मनांत आसलें. देव तांकां एक गोवळी कसो चोरयता. जेरेमियासाच्या 20व्या आव्यास्वरांत आमकां मेळटा, देव तांकां सांगता, तुमीच सियोनांत येवंक आशेतल्यात, कित्याक सियोनांत तुमकां देव मेळटलो, देवाची कृपा मेळटली. आयच्या त्या उपरांत पयल्या भागांत देव तांकां ही भासावणी करता. आयच्या पयल्या वाचपान दुसऱ्या भागांत देव तांकां सांगता, जसो हांव तुमकां आतां चोरयतां तसो हांव म्हज्या काळजा सारके गोवळी तुमकां दितलो. तुमकां हे वाटेन चलोवंक, तुमकां सोडवणीचे जोरीतशीं पावोवंक हांव म्हज्या काळजा सारके गोवळी तुमकां दितलो. आनी आमी जाणाव जे देवाच्या काळजा सारको गोवळी म्हणटा पळय तो जेजू. आनी जेजून आमकां वेंचून काडल्यात आपल्या काळजा सारकीं जावं. जेजूच्या काळजाचो तेर्स म्हणटना आमी जेजू लागीं मागता, तुज्या काळजा सारकीं आमचीं काळजां कोर म्हूण. दुसऱ्या उतरांनी आमी मागता, तुजे सारकीं आमकां कोर म्हूण. बरे गोवळी कोर, आमकां तुजे सारकी तुज्या सोडवणीच्या वावरांत भागीदारां कोर. आमकां हे पवित्र सभेच्यो मांडावळी आसात त्यो मांडावळींत भाग घेवन आमी आमचें क्रिस्ती जिवीत शिताबेन जिवंक आमकां तुजे सारकीं कोर म्हूण आमी जेजू लागीं मागता. आयच्या शुभ वर्तमानांत जेजू त्या वोंप्याची वोपार चालूच दवरता आनीक ताची समजोणी दिता. एके भाशेन आमच्यांनी इमॅजीन करूंक जाता, चिंतूंक जाता की बरी जमीन सेंटराक आसा आनी ताचे सोर भोंवती मांडावळी आसात, स्ट्रक्चर्स आसात. जी कोण देगेक रावतात तीं, भायर रावतात तीं, वाटेर आसलोल्या भाशेन क्रिस्तांवां जीं चडशीं देवाक वो देवाच्या मांडावळींत भितर सरूंक सोदिनात. तो आटो पयस रावतात तीं. एक पावटी आयताराक मिसाक गेल्यार पुरो, वर्साक एक पावटी कुमसार जाल्यार पुरो, एक पावटी कुमन्याव घेतल्यार पुरो, कित्याक तो पवित्र सभेंत एक कायदो आसा. म्हणून मिनिमम बेर मिनिमम केल्यार पुरो आमी क्रिस्ती जिवितांत, आनी उरलोलें सगळें आमच्या जिवितांत आमकां जाय तशें केल्यार पुरो जाता. अशें म्हणून थोडीं क्रिस्तांवां कडेन पयस रावतात, देवाच्या मांडावळींत भितर सरनात. स्ट्रक्चर्स आसात पवित्र सभेंत, कार्यावळी आसात, तातूंत भितर सरनात. तसलीं जावं येता आनी तसलीं मागीर तितलें पीक दिवंक पावनात. तीं बावोन वेतात, सुकून वेतात.
दुसरी घोडे क्रिस्तांवां दुसऱ्या आट्यांत भितर सरतात द सेकंड रावंड आनी तांकां उर्बा येता देवाची खुशी करूंक पूण तांकां पाळनात कित्याक ती देवांत भितर सरनात देवा सवें तांचो संबंद ना घोडे जाय तिवूय पयसूच रावतात आनी देखून तिवूय पीक दिवंक पावनात. तिसरी येतात पळय ती आसा क्रिस्तांवां आसात ती तिसरो जोमो आसूं येता की ओदीक संवसाराचो मोग करतात पूण आमकां देवाचोय मोग आसा म्हणटात ती देवाचे मांडावळीन भितर सरूंक सोदतात ती पूण तांकां खरें म्हळ्यार देवाक जाय तशें करूंक नाका आपणाक जाय तशें करूंक जाय. तांकां संवसाराच्यो वस्तू दामून दवरतात ती फळां दिवपाक पावनात. स्वर्गेस्त पाप साहेब फ्रांसीस 2013व्या वर्साक ताणें एक एक्झॉटेशन बरयल्लें आनी ताचें नांव जावन आसा इव्हेंजेली गावदियूम. आनी ह्या इव्हेंजेली गावदियूम हातूंत तो आमकां सांगता क्रिस्तांवाचें जिवीत कशीं आमी ह्या देवाच्या मांडावळीन भितर सरूंक सोदता पूण आमकां जाय तशें करून जिवंक सोदता पळय ती. पयले सुवातेर तो सांगता देर इज स्पिरिच्युअल लेझिनेस अमांग क्रिश्चियन्स म्हणजे आमी ओत्मीक आळसाय दाखयता. संवसारा वाटेन कितें करूंक जाय जुम्म करून आमी सुडसुडायेन करता. देवाचे वाटेन कितें करूंक जाय ओत्मीक वाटेन आमी आळसाय दाखयता. मागणें करूंक जाय आळसाय. इगोर्जेंत कितेंय कार्य आहा आपयल्यात आळसाय. इगोर्जे समुदायांत जमात आसा आळसाय. फिरगोस गवळीक सभेची जमात आसा आयज आनीक ती जमात आहा मस्ता आळसाय. अशें स्पिरिच्युअल लेझिनेस आमकां देखून फळां दिवंक पावनात. दुसरे सुवातेर तो सांगता स्टरायल देर इज आमचे मदें क्रिस्तांवांक स्टरायल पॅसिमिजम म्हणजे फळ नासलोलें निराशीपण स्टरायल फळ दिवंक पावना. पॅसिमिजम नेगेटिविजम म्हणजे आमी क्रिस्तांवां खरी पूण सगळें नेगेटीव पळयता आमी. इगोर्जेन कितें जाता तें नेगेटीव आनी कोण कितें करता कोण सद्दां मिसाक वेता तांकां नेगेटीव पळयता आमी. कोण कितें बरें काम करूंक सोदता तांकां आमी नेगेटीव पळयता. तें आपूण व्हडली म्हूण दाखोवंक सोदता दिसता. आनी कोण कितें फुडाकार घेता तो आपुणूच शायन जावपाक सोदता देखून ताणें तो फुडाकार घेता. सगळें नेगेटीव कशें पळयता आमी. ती तसलीं आहात क्रिस्तांवां म्हणटा पाप साहेब आनी ती फळां दिवंक पावनात. तिसरे सुवातेर तो म्हणटा स्पिरिच्युअल वर्ल्डलीनेस. ओत्मीक काम करतात दिसता चोवपाक पूण तांकां संवसारी मनान ती तें काम करतात. स्पिरिच्युअल वर्ल्डलीनेस म्हणजे स्पिरिच्युअल वस्तू करता दिसता पूण खरें म्हळ्यार तो संवसारी वस्तू करता. कितें आपणाक मान मेळोंक जाय देखून आपूण शायन जावपाक जाय देखून ताचें मनूच संवसाराचें आपल्याक कितें फायदो मेळटलो हें केलें जाल्यार ह्या समुदाय संस्थेंत भितर सरलो जाल्यार इगोर्जेंत कितें आदार दिलो जाल्यार हे भाशेन कितें म्हाका कितें फायदो आसतलो ताचो. वॉट प्रॉफीट वील आय गेट नॉट स्पिरिच्युअल प्रॉफीट पूण संवसारी बाशेन म्हाका कितें मेळटलें तसलें चिंतात म्हणटा. तर असले कोत्तेल्यांक भयणी बाबांनो अशें कोत्तेल्यांक आयचो शुभ वर्तमान आमकां उगडास करता आमी फळां दिवंक पावनात. देखून आमी कितें करूंक जाय आमी सामकीं जेजून भितर सरूंक जाय. द कोर सर्कल फर्टायल लँड तातूंत भितर सरूंक जाय. आमी स्पिरिच्युअल फ्रूट दिवंक पावतले जाल्यार आमी ओत्मीक फ्रुटां दितले जाल्यार. आनी ओत्मीक फ्रूट म्हणटा पळय तें कसलें एकाक 100 एकाक 60 एकाक 30 कसलीं फळांची खबर करता जेजू पवित्र आत्म्याची फळां. आमकां गालेस्कारान बरयलेल्या बागेंत पावलुचे चिटीन 5व्या आव्यास्वरांत मेळटा 22वे वळीन पवित्र आत्म्याची फळां मोग
सोंसणीकाय, शांती, कुशालकाय, उदारपण, ही सगळी आपदोमावणी, ही सगळी आमकां पवित्र आत्म्याची देणी जी सांगल्यात ती आमची आमकां अनुभवूंक मेवतात. जेन्ना आमी जेजूंत रिगून रावता तेन्ना, जेजूंत भितर सरता तेन्ना आमी भायर रावंक उपकारो ना. आमी जेजू ह्या पवित्र सभेच्या मांडावळींनी, ह्या कार्यावळींनी भितर सरूंक जाय. आनी जितली आमी जेजूंत भितर सरता, जेजूंत रिगून रावता, तितली आमी फळां दिवंक पावता. सगळीं 100% दिना जाल्यार पासून देव तांकां पयस करिना. त्याच पासून जेजू म्हणटा 100, 60 आनी 30. कोण जरी तर 100 दिता बरें आहा, कोण सगळीं पवित्र आत्म्याची फळां जिवितांत दाखयता जाल्यार बरें जालें. कोण समजुया 60च दाखयता तरी बरें आसा म्हणटा जेजू, तेज्यानी आनिकूय दाखोवं येता. कोण 30च दाखयता तरी बरें आसा. देखून आमी निराशे जावंक उपकारो ना. आमी चिंतूंक फावना अरे म्हाका रोखडोच राग येता, देखून म्हाका म्हज्या भितर पवित्र आत्मो ना काय, हांव जेजून चिटकून ना काय. आमी अशे निराशी जावचे सुवातेर आमी पळोवंक जाय खंयचे पवित्र आत्म्याची फळां म्हज्या जिवितांत दिसून येतात. घोडे जायत तूं मोगाळ मनीस, घोडे जायत तूं उदार मनीस. हें उदारपण, हें बरेपण, ही आपदोमावणी, हें मोगाळ जिवीत तुजें, ही फळां घोडे तूं दिता जायत. तूं घोडे 60च दिता जायत आनी उरलेली तुवें प्रयत्न करूंक जाय देवाच्या आदारान ती फळां दिवंक. कोण घोडे 30च दिता जायत, घोडे 2च फळां ताच्या जिवितांत दिसून येतात जाल्यार तरी पूण बरें आसा म्हणटा जेजू. निराशी जावंक उपकारो ना. हे भाशेन आमी आमच्या जिवितांत फळां दिवंक वावरूंक जाय, आनिकूय फळां दिवंक. सगळीं पवित्र आत्म्याची फळां आमच्या जिवितांत आमी दिवंक जाय, जिवंक जाय. तेन्ना की आमी जेजूच्या ह्या कार्यावळींत, ह्या मांडावळींत आमी खरेपणी वांटो घेवंक पावता. भयणी भावांनो, आमचो गवळी बाब आपले गवळीक चिटींत आमकां सांगता आमी आमची आकारणी करीत रावंक जाय. आमी वाडली म्हूण क्रिस्म घेतलो, वो काजार जाली, वो यादनीक जाले, आमची आकारणी, ओत्मीक आकारणी बंद जायना. जावं दोतोन शिंकपाची आकारणी, कॅटिकॅटिकल फॉर्मेशन, जावं दुसरी आकारणी आमच्या क्रिस्ती जिविताची आमी चालूच दवरूंक जाय. जायत्यो मांडावळी आसात इगोज मातेच्यो, तातूंतल्यान ती आमी आकारणी फुडें व्हरूंक जाय. आनी जेन्ना आमची अशी आकारणी जाता तेन्ना आमी ओदीक पवित्र आत्म्याची ही फळां दिवंक पावता, ओदीक पीक दिवंक पावता. आमचें काळीज फर्टायल जाता, स्टेरायल जायना. आमचें काळीज पॉजिटीव जाता, पॅसिमिस्ट जायना आमी ओत्मीक वाटेन सुडसुडाय येता आमकां, स्पिरिच्युअल लेजिनस जायना आमकां. आमी देवाचें मन पळयता, देवाक कितें जाय, देवाक कितें मानता तें पळयता आमी. आनीक अशें कोत्तेलें जाल्यार बागेवन पावलो आमकां सांगता, रोमकारान बरयलोली चिटीन 12व्या वेस्वरान 2रे वळींत आमकां सांगता, जोरी तर देवाचें मन जाणो जावंक जाय, जोरी तर देवाची खुशी तुका जाणा जावपाक जाय, जोरी तर कितें बरें तें तुका जाणा जावपाक जाय, कितें सुपूर्ण तें तुका जाणा जावपाक जाय, जाल्यार तुवें एक करूंक जाय. तुजें संवसारी मन सोडून दिवंक जाय, तुज्या जिविताची नवसरणी करूंक जाय. तेन्नाच तुका देवाची खुशी ओळखूंक येता, देवाक कितें मानता, कितें जाय तें समजून येता, कितें बरें कितें वायट तें कळून येता, आनी कितें सुपूर्ण कितें परफेक्ट देवा मुखार तें समजूं येता. ह्यो 4 वस्तू जिवितांत देंवन येता. आमच्या जिवितांत आमी आयच्या नोवेनान भाग घेवन हें देवाचें उतर नियाळून आमी 3 वस्तू करूंक वावरुया. पयले सुवातेर जेजूचे सोडवणेच्या कार्यांत आमी भागीदारां जावुया. सिनेडल चर्च, परिशदीक सभा हेंच आमकां करूंक आपयता. आमी सहभागिलीपणान वावरूंक जाय, एक एकली वावरूंक न्हय.
दुसरे सुवातेर संवसारी मोन घेवन न्हय पूण देवाचें मोन घेवन आमची नवसोरणी करून आमी देवाचें मोन घेवन ह्या कार्यावळींनी ह्या मांडावळींनी वांटो घेवन फुडें वचूंक जाय. आनी तिसरे सुवातेर आमच्या भावार्थाचे आकारणी चालूच दवरूंक जाय. कंटिन्युअस फॉर्मेशन, स्पिरिच्युअल फॉर्मेशन हें करून आमी हें करूंक आमकां भाग्यवंत आनाचो सहकार, आनाची मजत आमी मागुया. आयज तिच्या नोवेनांत आमी भाग घेता तेन्ना तिणें हे भाशेन ती जियेली, सुबां फळां दिलीं आपल्या जिवितांत. तिचें घोडे कांय जिवीत पवित्र पुस्तकार बरयलोलें ना, पूण तिचे दुवे वरवीं आमकां गमता की ती आनी तिचो पोती जोकी आनी आन्ना हीं दोगांय देवाचे कुशे पोरमणे जिवन सुबां फळां ताणें आपल्या जिवितांत दिलीं म्हूण. तर आमी तिचे मजतीन आनी सायबीण मांयचे भाशेन सुबां जिवितांत आमच्या फळां दिवन जेजूचो पाटलाव करूंक आमकां कृपा मागुया. आतां आमी उबी रावया आनी आमची मागणी कालतेकायेन पूण बाबार्थान देवा मुखार घालुया. आमच्या पवित्र सभेच्या वडिलांनी दोतोनींतल्यान आपले पोरचेक बाबार्थान वाडूंक उस्कावंक आनी क्रिस्ता सोवें ताचो संबोन टीर करूंक ते नीज नमुने जावंक तांकां कृपा आनी बोल मागुया. दयाल आमच्या बाबा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी आपले जिवीत बऱ्या तत्वां मुल्यांनी जिवंक आनी समाज नवसुरूंक पावलां मारूंक वावरूंक बापाचो आदार तांकां मागुया. दयाल आमच्या बाबा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय. आमचे फिरगुचेन वारांडांत आनी द्रोमपांतीक मोळार दोतोनीचें केंद्र आनी सभा देव संदेशकारां क्रिस्ती बाबार्थींक जिविताचे दर एका पावंड्यार बाबार्थाची आकारणी चालू दवरूंक दोकोस घेवंक वावुरतात तर ताचो वावर फलादीक कोर आनी तांकां सुबा आशिर्वादान बोर म्हूण मागुया. दयाल आमच्या बाबा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय. आयच्या नोवेनाच्या मांडवळ कोत्तोल्यांक कोरपेरवाडो ह्या समुदायाच्या वांगड्यांनी आमच्या भुरग्यांची बाबार्थाची आकारणी आनी जागृताय एकदम गरजेची म्हूण वळखून त्या विशीं आपली पावलां मारूंक आनी बाबार्थाच्या आकारणेक केन्नात सकयलो दर्जो दिना जावंक वो ताची बेपरवा करिना जावंक देवाची कृपा सगल्यांक मागुया. दयाल आमच्या बाबा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय. बापा मोगाळा, तूं आमचो मोग करताय देखून तुवें आमकां जेजू वरवीं सोडयलें आनी जेजूच्या सोडवणेच्या कार्यांत आमकां वांटो दिला. पवित्र सभेच्या सगळ्या मांडावळींनी आमी वांटो घेवन ही जेजूची सोडवण सहभागिलीपणान सगल्यांक पावोवंक आमकां तूं आपयताय. हें मिसांव तुवें दिलां तें शांती पावोवंक आमकां तुज्या आदाराची गरज. ही मागणी तुजे मुखार आमी उबारल्यांत ती आनी ओगेपणान आमी जण एकल्यान आमचे आवंडे आनी काळजाच्या ओत्रेक तुजे मुखार दवरल्यात ते सगळे साकार कोर. तुजी खुशी जाल्यार आमी मागलां तें आनी मागूंक ना तें आमकां दी. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. तुकाच
हात घे, मोजे पाय घे, स्वीकार कर आता कशे तुझो मोहिमो परगट करूं, शुभबळ सगळ्यांक दिवूं. तुकाच बाबा सोर मोजे दिता तुका एकाने, तुकाच मोगता सोर मोजे तुझे सेगोर घातलेले. म्हज्या भयणी बाबांनो, हें म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जाल्यार पुरो म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नागे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्वर मानून घेवं. सर्वेस्परा भाग्यवंत आनंदाचो उगडास करून तुजे मोहिमेक आमी भेटयता तें बलिदान तुजे काकलुतीन तुका मानता तसलें जावं आनी आमचे सोडवणेक उपकारो क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सोवे आसूं. तुमची काळजां उबारा आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वरवशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदार आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या भोगतां सोवें तुका मोहिमा मेळटा, कित्याक तांच्या पुण्यांचें इनाम तुज्याच देण्याचो मुकूट. प्रितुमे तांचें जिवीत आमकां सुगुणांची देख. तांचे लागीं आमचो एकतार आमकां सांगात. तांचे मागणे आमचे असोगतायेंत घोटाय. हे परी आमच्या धांवडेंत ह्या हिशोब नासलेल्या साक्षीदारांचे उर्बेन बावो नासलेल्या जैताचो मुकूट आमी जोडूंक पावूं. देखून सर्व देवदूतां आनी महादूतां बरोबर आनी सगळ्या सांतां भक्तांचे सोबे सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. Powie, 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 Dolbaraco sorvesporwiu, surgani संसार भल्या तुझ्या वैभवान. होसाना उत्सर्गी, होसाना उत्सर्गी, सर्वेस्पराची नावी येतात सुभागी. होसाना उत्सर्गी, होसाना उत्सर्गी. सर्वेस्परा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. देखून दोबा परी तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही दानां पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. कोश्ट मरण सोसूंक आपकुशेन तो पराधीन जालो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो आनी आपल्या शिसांक दिलो म्हणून हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही मोजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच पोरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका दिनवासून ती आपल्या शिसांक दिली म्हणून तुमी सोमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स.
नव्या आनी सासणीक कोरोराचें हें रगत पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी साबारां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. बावार्थाचो गूळ सोम्या तुझे मरण आमी समोर राव आनी तू परत येसो तुझे कोलो जीवनपण देखून सर्वेस्परा सुमया जेजूच्या मरणाच्या आनी पुनर्जीवनपणाच्या उगडासाक आमी तुका जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स भेटयता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. क्रिस्ताचे कुडींत आनी रोगतांत वांटो घेतल्या आमकां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी काल्तिकायेन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलोली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. अशें लियो आमच्या भाग्यवन बापा आनी फिलीप नेरी आमच्या गोवडी बापा, सिमियांव आदारी गोवडी बापा आनी सगळ्या संस्कारणी घेतलेल्या बरोबर तिका प्रिती मोगांत सुपूर्ण कर. तशेंच पुनर्जीवनपणाच्या बरवशान अंतरून गेल्यांत त्या सगळ्या आमच्या भावा भयणीचोय उगडास कर आनी तुजे काकलुतीन अंतरलेल्या समेस्तांक तुज्या मुखामळाचो प्रकाश पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची काकलूत कर म्हूण आमी मागता. अशें भाग्यवंत आंकवार मारये देवाची माय सांगाती, भाग्यवंत जुझेदीचो पोती, भाग्यवंत धर्मदूता, भाग्यवंत आन्ना आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या सांतां भक्तां बरोबर सासणाच्या जिवितांत आमकां वांटो दी आनी तांच्या सांगाताक तुका वाखाणूंक आनी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. ताचे वरवीं आनी ताच्या सांगाता आनी ताचे ताय पवित्र आत्म्याच्या एकवटांत देवा सर्व पदवेदार बापा सर्व मान आनी मोहिमा तुका सासणाच्या सासणा. देवाच्या उतराची शिकवण घेवन आनी आमच्या सोडवंडराची आज्ञा मनान धरून ताणेंच शिकयलोलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलोल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बस आनी आमकां ताळणेक पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्थकाय आमकां दी. स्वर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक बरवशान ओतरेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक रासवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणा. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येताय आनी रासवट चलयताय सासणाच्या सासणा. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शिली संवसाराचे पाप काटोले आमची काकूत कर. देवाचे शिली संवसाराचे पाप काटोले आमची काकूत कर. देवाचे शिली संवसाराचे पाप काटोले आमकां शांती दी. पळयात ही देवाची शेळी
संवसाराचें पाप काडटा ती शिळेच्या जेवणाक आपयल्यांत ती सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या घरांत येवंक म्हाका फावना, पूण एक उतर मात उलय आनी म्हज्या आत्म्याक भलायकी मेळटली. मोगाला जेजू, तूं भोव पवित्र संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव उमळीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका हेक पडटा. तुजे सोडशिल्लो कोडसोरूंक कदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. प्रार्थुया. सर्वेस्परा, ह्या पवित्र देण्या वरवीं दादोशी जाल्लीं आमी खालतीपणी तुजे लागीं मागता. भाग्यवंत आन्नाक मान दिवन तुका फावो आसलेले सेवेच्या सैमा वरवीं तुजे सोडवणीची कृपा आमकां अदीक अदीक मेळूं. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सोवें आसूं. तुमच्या आत्म्या सोबे आसूं. सर्व पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून येयात, तुमच्या जिवितांत सोम्याक मोहिमा दियात. सगळीं दिमी घालुया. सांतानांक मागणे सगळ्यांनी म्हजे उपरांत म्हणचे. येवनोद वंत सांतान माये, तुका उलो मारतल्यांच्या विनवण्यांक पावतले आनी उपद्र्यांक सांपडलेल्यांचो मोग करतले. जेजू क्रिस्ताचे आजी, म्हज्या विघ्नांच्या बाराखाल हांव चेपलां. खालतीकायेन तुका शेरोणां येता आनी ह्या म्हज्या गरजेच्या वेळार म्हाका पाव म्हूण तुजे लागीं मागतां. केदी ओडचोण म्हजेर उपर आसल्या ती पळे माये. तर तुज्या आसऱ्या खाल म्हाका बाळगून दवर. तुजो गराबो क्रिस्ती गराब्यांक देख आनी नमुनो. तुज्या गराब्यान वसताले ते चडशे गूण आमच्याय गराब्यांनी वसूंशे कर. गो बायले मोदे तिरमोग आनी विस्वाशीपण, ओडचोडण्या आडकोळींनी सोंसणीकाय, भुरग्यांक देखरीत, वावराचो मोग, देवाचो मोग आनी भोक्तीपणांची आपुरबाय. तशेंच ह्या संवसारान देवाक मानता आनी चडशे गुणांनी सुकेस करता तसलो गराबो आमकां फावो कर गे माये. म्हज्यो गरजो आनी मागणी तुजे दुये भाग्यवंत आंकवार मारे फुडें घाल आनी तुज्या नातवा जेजू क्रिस्ताच्या शिवासना मुखार त्यो दवर म्हूण मागता. ओगेपणान तुमच्यो गरजो तुमी सांतानाचे विनोवतींतल्यान आतां देवाक उबारच्यो. हे उपकार म्हाका मेळोसूर म्हजे खातीर देवा लागीं थांबोन आसतना विनंती कर माये. पूण सोकटा परस स्वर्गार पावूंक म्हाका बाग मेळून घे. तुज्या आनी भाग्यवंत आंकवार मारयेच्या आनी सोमेस्त संतां भक्तांच्या सांगाता बापाक, पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक सासणांच्या सासणांक वा खाणच्याक आमेन. हे बोरवे सांताना आमचे पासत विनंती कर आनी आमी मागता ते उपकार आमकां फावो जावचे कर. हे बोरवे सांताना आमचे पासत विनंती कर आनी आमी मागता ते उपकार आमकां फावो जावचे
कोर हे बोरवे सांदना आमचे पासत विनंती कर आनी आमी मागता ते उपकार आमकां फावो जावचे कर. आमच्या बापा सुर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगूस आनी आमकां टाळणीत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नुमान मारये कृपेन मुदली सर्वेस्पो तुजे थंय आसा, ओस्त्रा मोदें तूं सदैव आनी सदैव जो पूत जेजू भाग्यवंती बरे देवाची माय आमा पाप्यां खातीर नत कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सदांकाल आमेन. Curpe sasa